हे तुमचो वांटो आनी टेस्ट कर आपणा. पळय तुमकां सोर्गीचे दारां उक्तीं जायना जाल्यार आनी तुज्या घरान म्हणटा तूं दिवन पळय. विंडोज ऑफ हेवन डोरी अँड पोर आउट युअर ब्लेसिंग. आपूण तितूनसून तुमकां आशिर्वाद देंवयतलो. आनी आमचे कडेन रूम ना म्हणटा तो, नॉट इनफ रूम न्हू ते दवरपाक. आं आमी कितले येतली, आमकां 10 वांटो सांगला न्हू न्यू टेस्टिमेंट 10% न्हू. आमी 10% म्हणजे आमी कितले येतली 10, एक 10 रुपया येतली आमी. तो म्हणटा 10 रुपया येतले तूं, पूण तुज्या घरान 10 रुपया दिल्यार घरान सुवात ना 10 रुपया एका कोणशाक जालें न्हू. हो एक रूम धर, तूं आतां 10 रुपयाच दिल्यार तुजे 10 रुपया खंयसर एका कोणशाक. पूण देव म्हणटा हो आख्खो रूम तुजो भरपाक तरी सुवात नासची ना म्हणटा न्हू, तरी सुवात ना. पूण आमी दिया म्हणटा तो. आमी दिव म्हटलें म्हणटकूच आमी खूब फाटीं न्हू. म्हाका जातालें दिया, फाल्यां म्हाका कितें जातलें, हांकां अशें दिसतालें हें जाय म्हाका तें जाय. सगळे वॉन्स, आमचे वॉन्स संवसारान कोणाचेच काबार जाता. इवन खरें सांगा, देवाचें वचून काम करता जाल्यार वॉन्स काबार आहा कोणा तरी. कोणाक कितें नाका, हांव देवाचेंच काम करतलें, म्हाका हें नाका तें नाका जाता. सगळें जाय न्हू आमकां. तरी आमकां जाय पासून आमकां दुखूय येवंक जाय पयशे दिताना. आतां आमी कितें एक 50,000 जोडटा, तितूंतले 5,000 काडून दिवपाक कांय न्हू न्हू. दूख जाता. 50,000 दिता जोडटाय तूं, 5,000 भितरले काडून दूख जाता. 45,000 आहा न्हू म्हणटलें तूं. तरी मातशें हें जायना. आतां जर तूं 21,000 जोडटाय, तितूंतले तुका 100 रुपया दिवपाक दूख जायना. सारकें रडोंक येता न्हू. 21,000 आनी तितूंतले 100 रुपया दूख जाता न्हू. तेन्ना म्हणजे तेन्ना सारकें मातशें दुखोवन दिता आमी. जाय आसतना म्हाका जाय, हांव दुसऱ्याचे म्हाका जाय तें अशें, पूण हांव दुसऱ्याचे गरजेक पावता. तेन्ना तें सारकें सारकें आमचें दिवप. तें एक्स्ट्रा आसलेलें कोणी दिता, दिना. आमगे सोयऱ्या पासून एक्स्ट्रा आहा म्हणून घे तुका न्हू. कमी आल्यार कोणी येयल्यार दिता आमी. तुजे कडेन आतां 500 रुपया येता बोर्साळ, दिताय तूं. पूण आतां जाता न्हू. आतां म्हाका जाता 500 रुपया पासून आसल्यार कोणी सांगलें तें काडून दिता म्हाका. मागीर आतां फुडलो कित्याक तूं आहाय न्हू. तुवें कितें सांगलां, सोडचो ना आनी सांगचो ना न्हू. तो आसा वांगडा. भिरांत आहा ना न्हू. जशी आमची आवय बापूय वांगडा आसतना भंय आसतालो आमकां. आमी पयशे घेवन भोंवतालीं, कोण तरी पयशे घेवन भोंवतालीं धाकटें आसतना. कित्याक भोंवनासलीं, कांय नाका आसलें तुमकां. फेस्ताक गेल्यार कांय दिसनासलें, पयशे ना तुमचे कडेन. माय आसली म्हणटा वांगडा आपणाच्या, जाणा म्हणटा माय दितली म्हणटा आपणा. बोटूच दाखयल्यार कितें जातालें, मेळटालें न्हू. आतां तेंच आतां तेंच न्हू. आमचे जरी संवसारी आवय बापूय आमच्या वांगडा ना दिसना आमकां, पूण आमचो सर्गीचो बापूय आसा न्हू. आमी बोटूच दाखयल्यार तो आमकां दिता, दिना. सॉरी हय दिला, सगळें दिलां आमकां. सो आमकां तें दिसली पडना. आमी आर्गां दिवंक जाय सगळें. हांगा म्हणटा दियात आनी केदो व्हडलो रूम भरतलो म्हणटा. तें सांगूंक ना केदो तो रूम न्हू. धाकटुलो बीन सांगला. आमी चिंतया व्हडलो रूम. तो रूम पावचो ना. व्हडलो चिंतया आमी, तो व्हडलो रूमूय बरोवन वतले. इतलें देव आमकां दिवंक सोदता, पूण आमी कितें करता, मातशें हिमटेपण.
ओल्ड टेस्टिमेंटान 10% सांगला न्हू. न्यू टेस्टिमेंटान कितें सांगता? चॅरफूल. तुका न्हू म्हणजे तूं उधार कार्डान दी. तुका कोणाक दिवंक जाय न्हू उधार कार्डान दी. खूब जाण म्हणटा कोणाक दिवंक जाय? पवित्र आत्म्याक विचारा. आमचो हेल्पर न्हू तो. पवित्र आत्मा आमचो हेल्पर न्हू. जेजू म्हणटा आपूण वेतलो स्वर्गार बापाशी वयतलो आनी तुमकां एक शरार्थी एक मजतदार हेल्पर आपूण तुमकां धाडटलो. ताका विचारूंक जाय कोणाक दिवं पूण दिवंक जाय. हे प्रतिमेन कोण जियेता न्हू कोण स्वासा सोदता न्हू जिवी आसा तेंच्यांनी पयशे दिवपाकूच जाय. हांव व्हडलो हांव देवाचें काम करता तशें बायबलान बरोवंक ना. सगळ्यांनी दिवपाक जाय. सगळ्यांनी कोण जोडटा न्हू कोण कामाक वयता तेंच्यांनी सगळ्यांनी दिवपाक जायच. आमकां हेजेरूच न्हू खूब हेजेर आसता. दिता न्हू तूं एकदां आमकां दिलें म्हणटकूच रोखडेंच आमचो रूम बरो वता ना पडटा ना न्हू. आमी आमचें काम कितें दिवपाचें. देवाचें काम दारां बीन स्वर्गाचें जनेलां बीन उगडपाचें कोणाचें काम? देवाचें न्हू. आमी दीत रावपाचें. आमकां म्हणटा कितें जाणा बायबल तूं कितलें बरेंपण करताय न्हू कितलें बरें बी ओंपताय न्हू तूं नेमक्या काळाचेर म्हणजे एक काळ तूं भरपूर लुवतलो. ओंपलें न्हू आमी आतां ओंपता न्हू दिता म्हणजे आमी ओंपता नेमक्या काळाचेर. आतां आमी शेतान कितें करता ओंपता न्हू बी आनी आमकां 3 म्हयने 4 म्हयने एक काळ आसता. आमी एकूच 2 बी ओंपता शेत घालता तितलें येता आमकां काय भरपूर ओंपता न्हू भरपूर लुवता न्हू आमी. साकाचें साक हाडटा न्हू आमी भात पयलां न्हू. आतां आमी जर करिना लोकांक पयलां न्हू भात कितलें ओंपता. एक साप ओंपलो जाल्यार तांकां कितलें साक 10-12 साक हाडटा न्हू ती. पयलां न्हू थोडी कमी म्हणजे चडशे खूब हाडटा. तशेंच जशें आमी ओंपता न्हू आतां हें आमकांय म्हणटा एक काळाचेर आमी भरपूर लुवतलीं. म्हाज्या लायफान हांव ओंपात आसलीं. हांव केन्ना म्हाजे कडेन एक्स्ट्रा सांगता न्हू एक्स्ट्रा आसतालें तें दिलें म्हणटूच कांय दूख जायनासलें न्हू. एक्स्ट्रा जाल्यार दिलो तें थंय म्हाज्या लायफान म्हणून हांव सांगता. जेन्ना सारकें लेस आसतना दूख जाताली पूण तरी दिताली. पूण तो सांगता न्हू नेमक्या काळाचेर तूं भरपूर लुयतलें जेन्ना तुका गरज आसा तेन्ना. जेन्ना म्हाका लग्न जावपाचें आसलें तेन्ना तेज्या पयलीं हांवें एक भयणीची टेस्टिमनी आयकलेली. तेंच्यांनी एक घर बांदलेलें खंय आमचे टीम मेंबर आसले आनी तेणी कितें आपणाक कितें जाय न्हू तें सगळें बरोवन काडलें आनी आपणीन रेट्स घातली. सोफा सेट डायनींग टेबल किचनाच्यो वस्तू सगळ्यो रेट आपणाक जाय तश्यो रेट घातल्यो म्हणजे इतल्या रेटीन आपणाक मेळोंक जाय. आनी देवाक आर्गां दिलें. कितें म्हणटालें हे सगळें पृथ्वीम हें कितें आसा सगळें देवाचें न्हू. सोपां सगळीं देवाचें न्हू देवान तांकां दिल्या न्हू. तशें तें इमेजीन केलें तेणी सगळें घातलें आनी तें म्हाका सांगतालें. जेन्ना म्हाजें लग्न जावपाक गेलें हांवेंनूय न्हू म्हाका तें उगडास येयलो. हांवेंनूय सगळें कितें कितें जाय म्हाका न्हू तें बरोवन काडलें आनी ताका हांवेंनूच रेटी घातल्यो आनी देवाक आर्गां दिवपाक लागली. हांवें कांय चिंतूंक ना पूण हांव बरोवन काडिना फुडें आर्गां दिलीं सगळें. म्हाका सगळ्यांचो फोन येतालो म्हाका हें दिवंक जाय म्हाका म्हणजे तुका हांव कितें दिवं म्हाका हेल्प. हांव थोड्याक सांगतालें नाका मागीर हांव तुमकां जाय जाल्यार सांगतालीं. कित्याक हांवें पयलींच सांगलेलें म्हाका कांय नाका म्हाका देवान ऑलरेडी दिलां हांवें नो गिफ्ट अशें सांगलेलें. सो तरी जाण म्हाका कोणी आपणेन म्हणलेलो बॅड दिता तुका. बॅडीचे पयशे पळय तितले सांगलेले तितलेच रेटीन बॅड पळय जाल्यार आसली. कबडाचे मातशे सुबेज आसले तरी एक एकले येवन आपणीन सगळ्यांनी दिलें. हांवें चड खोस करूंक म्हणजे एक्सपेन्सीव म्हाका नासलें आनी त्या टायमाचेर कितें आसलें हांव जेन्ना लग्न आसलें म्हाजें तेन्ना नोटी एकाच रातीक 500 1000 नोटी चलच्यो ना त्या टायमार.
पूण मामा म्हाका भरपूर हेल्प केला. मामा आगाता एक सायन मारून चॅक धाड म्हाका तूं म्हणटाली. लायनीक बी रावूं नाका. केदी व्हडले लायनी आसताल्यो तेन्ना देवाचो फावर न्हू. केदी व्हडले लायनी आसताल्यो उबे रावचें पडटालें. एकदां एकदां लोक सकाळचे वयताले दनपारां सुद्दां घरा येताले. हांव पळयतालें तेंकां. पूण देवाचो आशिर्वाद म्हणटा तो फेवर सगळे एंजल आसले. आनी सगळ्या एंजलांनी न्हू जें कितें जाय तेच रेटीन म्हाका दिलें. मागीर म्हाका दिसतालें देव म्हणटा न्हू नेमक्या काळाचेर तूं भरपूर लुटलें. हांव त्या टायमाचेर हांवें भरपूर लुवलें. देवान म्हाका भरपूर दिलें. हांवें देवा कडेन म्हाजेरूच सांगलेलें, म्हाजेच रेटी बरयल्ल्यो न्हू हांवें. सो तशें आमी केन्नाय देवाचें काम करतना आमी फक्त कितें दी म्हटलां म्हणून आमी कितें दिता, पयशेच म्हणून फोकस आसता न्हू आमकां पयशांचेर. पूण सगळो आमचो वेळ टायम आमी खंय घालता काय न्हू. आमी देवाक तितलो टायम दिता. म्हाका दिसा भाव बरो म्हणटालो आपणाक 24 वरांच्या सुबेज टायम आहा न्हू. म्हणजे तो देवाक इतलो टायम दिवंक सोदता. 24 वरांच्या सुबेज आपूण दिता. आमकां कितलो टायम आहा, आमकां थोडी आहा न्हू. आं उरलोलो सकाळीं उठलें ना काम रातचो न्हिदतना मातशी 10 मिनटां दिल्यार जाता न्हू देवाक. तर आमकां व्हडलो टायम कसता न्हू देवाक न्हू. एक्चुली आमी देवाक दिता काय आमकांच तो टायम. आमी देवा वांगडा टायम देवाचें उतर शिकतना घालता ते कोणाक टायम दिता आमी, आमच्या भितरल्या आत्म्याक न्हू. भितरल्या आत्म्याचे आमचे भितर एक मनीस आहा तेका जेवण कितें देवाचें उतर आमी कितले दिता काय. रातचें आमकां रातचो दिवया म्हटलें जाल्यार कितें जाता, झेम येता न्हू एकदां एकदां. आसूं सकाळीं उठून दिवया न्हू. सकाळीं सगळीं कामां दिसता न्हू. उठना फुडें उदीक भरूंक जाय, नळ येता सकाळी फुडें म्हाजें सांगता. मागीर म्हणटा मागीर नळाचें उदीक भरून पळोवया मागीर च्या घेवन बीन. कोणी येयली बसली जाल्यार उरलें. आख्खो दीस आमचो होच टायम वयता. पूण आमी न्हू फिक्स करूंक केलो टायम न्हू देवाक हांव दितलीच टायम. आमी ते डिजायर देवाक न्हू अशें आमकां तें जेवण भितर. आमी कुडीक कितलो टायम दिता. आं कुडीचो म्हणटा देव कांय वालोर ना. कुडी मातयेन वयतली म्हणटा न्हू. कूड घेवन आमी स्वर्गार वयतली कोण तरी कुडीक. आमी सगळो कुडीचेच चिंत्ता न्हू. सकाळीं उठलें कुडीचें. हांव आसली म्हाका न्हू झेमेचे खूब झेम म्हाजी सारकी. हांव आतां रातची झेम सगळ्यांक राती म्हाका झेमूच पडोंक ना. म्हाका झेमूच पडोंक ना राती. खरें न्ही म्हाका राती बरी झेम पडोंक ना. आतां न्हू तेन्ना पडोंक ना. आतां कितें तरी पूण आसलें आं देवाच्या उतरान येवन राती चड झेम चड पडल्या म्हणजे. आतां कितें चेंज म्हणजे झेम पडोंक ना म्हाका. म्हणजे आतां पळय देवाच्या उतरान येवन कशी तरी झेमेच्या झेम म्हणजे सारकी म्हाजी. न्हिदोंक जाय म्हाका भरपूर. राती तर लेट न्हिदल्यार सकाळचें लेट उठोवंक जाय. पूण आतां मातशें मातशें आनी दनपारचें म्हाका न्हिदोकूच जाय आसलें. कितलो गो न्हिदतालें हांव. 2 न्हिदलें जाल्यार 5 उठ्ठाली. खरें रातची न्हिदताली. पूण ती मातशी कमी जावंक जायनासली दनपारची. हे येयलें न्हू आयज दनपारची झेमूच म्हाजी गेली. गजाली सांगल्यानी थोड्यांक झेम पडना. म्हाका झेम्स खूब पडटाली. आनी सारकी झेमेचेच खबरी म्हाज्यो. भयण सांबाळटाली म्हाजे कितें गो सदांच झेमेचे झेमेचे. आजुनूय म्हणटा केन्नाय ते हांव चड झेम पडलें म्हणून ताका कळटा न्हू तुका न्हू सदांच तेच खबरी तुजे आजुनूय.
थावायटालें तें म्हाजे जेमींक लागून. अजुनूय न्हिदता हांव. फोर व्हिलरान म्हाका कोणाचें कितें आयकोंक ना, म्हाका बरी झम पडटा. म्हाका केन्नाय आयकोंक नाका न्हू, कानान टॉक आसता चालू, न्हिदता हांव. एकदां जागी आसता पूण न्हिदता. गाडयेन बसून म्हाका बरी झम पडटा. इवन टू व्हिलरीन फाटल्यान बसून म्हाका झम पडटा. बसीन सुद्दां उबें रावल्यार झम पडटा. आतां ना, आतां मातशें कमी जाल्या. आं भियो नाका, आतां हांव न्हिदची ना. तुमी उठयतले न्हू म्हाका न्हिदोंक दितलें ना न्हू. सो म्हणजे एक आमी आमचे कुडीचे हें कित्याक सांगता हांव, एक कुडीचेच आमकां न्हू सगळो गोत कूड कूड कूड. पूण वेल्यू केजो आहा आमकां. ओतम्याचें चिंत्ता हांव केन्ना उठ्ठलें आनी ओतम्यांक जेवण दितलीं. केन्ना उठ्ठलें हांव ओतम्यांक एक देवाचें उतर आयकतलीं, उलयतलीं हांव देवाची बसोन. ना न्हू. तरी केन्ना हांव ब्रेकफास्ट घेतली न्हू. जेवणाचें म्हाका खूब आसलें. सकाळीं च्या घेतली न्हू, 11-12 बीन जावच्या पयलीं म्हाका पेज कितें ना कितें खावंक जाय आसलें. हय जेयतालें हांव पेज, नाल्यार भयणीक विचार. सॉलीड. आनी सकाळीं दनपारां जेयली 4 कितें तरी च्यायेक जाय आसलें. फक्त कूड, दीसभर कूड. मागीर रातचें जेवण. आं सो म्हणजे सगळें जेवणाचेच सगळो गोड आनी देवाक केन्ना टायम उरलो जाल्यार रातचो मातसो न्हिदच्या पयलीं राबा 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 राबा. मागीर कितें कितें दिसलें विकनेस. मागीर मागीर हें जाता न्हू, जेवण भितरल्या ओतम्यांक जेवण ना जाल्यार तुजे कुडीक कितलीय तूं घोट कर, कितलीय घोट कर तुजे कुडीक वेल्यू ना. कूड ओतम्यांक चलयना, पूण ओतमो भितरलो ओतमो कुडीक चलयता आमचे. तेका लागून आमी कितलें आमी आमच्या ओतम्यांक जेवण दिवंक जाय, कितलें ओतम्यांक जेवण दिवंक जाय. आतां आमी पळयता लॉकडावनान न्हू, ब्रदर कोणी तरी येत हेजेर कोणी सीक फोन पासून केलो जाल्यार तांकां एक रोखडेंच लिंक धाडटा आनी ते 8 दीस भितर तूं आयक आनी आपणाक फोन कर म्हणटा. कित्याक सांगतालो तो, एक लिंक धाडटा युट्यूबा वयले टिचींग आनी ते 8 दीस आयक आनी आपणाक फोन कर म्हणटा. कित्याक भितरल्या ओतम्यांक जेवण देवाचें उतर. भितरलो ओतमो घट जालो कुडीचें तुजें जैत वता. कितलेंय तुजे दोतोरान ताका सिकनेस सांगुनी चलता न्हू. लास्ट इयर म्हाका दोतोर कितले हाय सगळे दाखयताले पूण हांव बरी चलताली बीन, तुजे वखद बीन कांय घेयनासली. कित्याक भितरलो ओतमो घट आसलो, टिचींग चालू आसलें कानाक, देवाचें उतर न्हू जेवण. तेका लागून मातशें कितें तर विकनेस खंय दिसता आमकां कुडीक, मातशी झेम ओ कितें जाता, टिचींग आयकच राव, नोट बरयत राव, दान सगळें ते हेजे वयलें काडीत राव. कितें जाता आपुणूच घोटां येता भितर, आपुणूच चलोंक जाता. सकाळींच एक आमी स्कुलान वयता न्हू, ते एक तेंच्या भितर कामाक येता थंयसर वर्क काम कर म्हणजे तांकां पळोवपाक येता भुरग्यांक. ते आमी बेश्टे विचारलें ते कित्याक लागून टॉपीक येयले. ते म्हणलें 8 दीस जाले कामाक येवन. कितें जालां थोडी हांवें म्हटल्यार म्हाका मातसो फोन नंबर दी तेजो. ताका फोनाचेर ताका फक्त जेजून खुर्सार कितें केलां तें 5 मिनटां, चड ना, म्हाका हांगा येवंक जाय आसलें न्हू. 5 मिनटां ते सांगलें आनी दोळे जाप हारगा तुका जेजू तुज्या गायांनी बरें जालें इतलेंच ताका म्हणपाक लायलें. म्हणीत रावलें. इल्लें जेवण मेवलें न्ही ताका, ओतमो तेचो हें जालो. आपणाक बरें दिसता आतां. कित्याक तें जेवण तिच्या भितरल्या ओतम्यांक देवाचें उतर मेवलें, ताका तें उठोवंक जालें म्हणटा. आनी आवाजूय तेजो न्हू, उलयतालें तेजे वचून कळटालें तें कित्याक. आनी आवाजूय म्हाका अच्छा दिक राय म्हणजे आपणाक बरें दिसता गो आतां आपणाक अशें म्हण लागलें.
आनी सांगलें बरें दिसता आमकां आतां तुका सांज जाता म्हणल्यार तूं हे आख्खो दीस हें उतर मणीच राव एकूच जेवण न्हू एकूच जेवण घे आर्गा तुका जेजू 1 Peter 2:24 जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाली मनीस राव म्हणून आनी हांव तुका सांजचो फोन करता म्हणून सांगलें. पूण तें म्हणटा आपणाक बरें दिसलें कित्याक इल्लें तरी जेवण गावलें न्हू तेका. आमचो एक पयलीं एक भाव आसलो तो सांगतालो आमकां ओत्मो तर आमचो वीक जालो तो हाडून दाखयतालो समतो ICUन दाखयतालो. त्या मनशाक सामको वीक जालो न्हू ओत्मो ICUन. मागीर म्हणटा ताका ICUनसून म्हणटा प्रेयर सर्विसीक हाडून बसयलो न्हू तो उठून चलता म्हणटालो. आतां आमी पळयता ब्रदर जॉन्सन बीन आतां आमी पळयतालीं हांगा न्हिदलोलो पासून मनीस उठून चलताले कित्याक तांकां भितरलें जेवण मेळटालो न्हू. काय ब्रदर जॉन्सन तांकां कितें करतालो जादू बीन करतालो हां जेवण आत्मीक जेवण आमकां तें आत्मीक जेवण जाय. आमी जरी आतां आमी जरी आमचे कुडीक आमी चड जेवण दिना जाल्यार उपकारता पूण आत्म्यांक जेवण दिवंक जाय. कित्याक म्हणटा हांव कितले जाणां फास्टींग करता न्हू तूं करूंक ना केन्ना फास्टींग ना म्हळ्यार चलतालय न्हू तूं न्हू. आतां आमी देवाच्या राज्यान येवन फास्टींग करता न्हू हांव करतालें 3 दीस बीन पूण चडचडीत आसताली कुडीक जेवण ना पूण चडचडीत कित्याक आत्म्यांक जेवण दी न्हू. देवाचें उतर गायना म्हणजे आमचें चालूच आसतालें प्रेज एंड वर्शीप कितें कितें आमी करीत आसतालीं फास्टिंगाच्या वखदार. जेजून कितले उपास केलो 40 दीस उपास केलो मेलो आ जेजू बरो भायर येयलो न्हू. आनी तेणें सांगलें कितें सांगलें थंय पयलींच येवन तेका देवचाराक कितें कळ्ळें हेचो विकनेस आतां हेका भूक लागल्या 40 दीस उपास केला. तो न्ही तेका डायरेक्ट आन्सर दिलो न्हू. हे एक फातर हाडलेलो तेजो उणो करून तूं खा म्हणून सांगलें न्हू. तेणें डायरेक्ट तेका कितें आन्सर दिलो पयला बरयलेलें आसा लूक 4:4 बरयलेलें आसा मनीस आं उण्या सोरबी जियेना. म्हणजे तो कितें सांगूंक सोदता मनीस हे संवसारा म्हणजे हे ब्रेड एलोन पळय उण्यांत वरवीं आमी जियेना पूण देवाचें उतर हांगा आन्सर आसा न्हू. म्हाका तेन्ना कळ्ळें न्हू. आतां तितलें हांव खायना पेज बीन जेयना आतां हांव च्या पियेता पळय तीच. केन्ना हांव तरी म्हणजे खंय गेली जाल्यार जेवणूय एकाक भियेना मागीर 2 3 जाता पूण आतां तितलें कंप्लेन ना. पयलीं खूब आसतालें आवय भूक लागली कितें तरी खावंक जाय कॅरी करतालें. इवन हांव रिट्रीटाक येताना बिस्किटीचे पुडे घेवन येतालीं एमरोला कित्याक आमी आमचें चड म्हाजो दान मन कितें आसलें म्हाजें कूट तर घट जाल्यार म्हाका सगळें जातलें अशें दिसता न्हू आमकां. कूट घट जाल्यार आमचें सगळें जातलें खंय दिसता न्हू. पूण देव आमकां सांगता भितरलें आत्मो जर घट आसा जेजूचें पळय 40 दीस उपास पासून करून तो भायर सरलो न्हू सारको घट. खूब जाण रिट्रीटाक पासून न्हू उपास करताले ग्रोथ रिट्रीटाक बीन कांय कळनासलें ते उपास करता म्हणून सुटसुटीत नासताले. ग्रोथ रिट्रीट बीन जातालो न्हू न्यू क्रिएशनान तेन्ना सुटसुटीत ना. ब्रदर बसून एकदां केल्लो कांय तेजें कळना तो प्रिचींग करीत आसलो कित्याक आमी भितरलो आत्मो घट करूंक जाय. कोण गाडी चलयता हांगा गाडी चलयता कोण 2 व्हिलर 4 व्हिलर हय टायर आहा गाडयेक आं टायर आसा तो कसो चलता भायल्यान घट जाला काय भितरल्यान घट भितरल्यान न्हू.
तेचा भयणीचो एक टायर पंक्चर जाल्लो. टायर सारको घोट आहा, बरो स्ट्रॉंग आहा भायल्यान, पूण चलना गाडी, दुखला ना. सारको घोट नासलो, टायर घोट नासलो खरेंच सांग. पूण भितरलो टुबाक म्हणलो खियो लागला. भितरलो अशें न्हू, भायल्यान काय बरो आसा, पूण गाडी दुखला ना तेजी. केन्ना दुखारली म्हण जाणा, भितरलो ताका दुसरो ट्यूब घातलो, गाडी बरी दुखारली न्हू. कित्याक आमचें तशेंच जिवीत. हे आमचो भायलो टायर गाडयेचो घोट दिसता न्हू, घोट ना, आनी भितरलो जर पंक्चर जाय गाडी तुजी फुडें दुखला ना. आं कळ्ळें. सो आमचे भितरलो घोट जाय न्हू आमकां. कितें जाल्यार भितरलो, आनी भितरलो घोट जाय जाल्यार आमकां कितें करचें पडलें. इट इज रिटर्न म्हणून आहा मुगो. जिजस आन्सर म्हणटा मुगो तो. इट इज रिटर्न वन डज नॉट लिव बाय ब्रेड एलोन बट एवरी वर्ड ऑफ गॉड. आमी कशी जेयता, आन्सर आसा न्हू. आमी कशी जेयता, आमी देवाचें उतर. कितली प्रॅक्टीस करता आमी देवाचें उतर. आमी पयलीं कोणाक विचार जाल्यार बाय आमी 8 दिसांनी मिसाक वयता न्हू, पुरो 8 दिसांनी जेवण आमकां. आं 8 दिसांनी जेवण पुरो. आं पुरो. कुडीक भूक लागता म्हणून कळटाली, पूण ओतम्याक केन्ना कळटा ना. ओतम्याक भूक लागली, राग बीन चड येवंक लागलो, दुयेंस येवंक लागलें. इवन बारीक थंडी पासून जाली जाल्यार चॅक करूंक जाय. खंय तरी ओतम्याक टायराक पंक्चर जाला, मातशें कितें तरी लागला न्हू. हांव खरें म्हाका कोणी न्हू देवाचें उतर शिकयताले बीन, शीक जालें बीन खूब. एक दीस हांव कोणाक विचारलें, हांवें कित्याक इतलें देवाचें उतर परगोटून शीक जालें इतले दीस, कशें जाता काय म्हणटाली. तेणी म्हाका न्हू हें एक्सप्लेनेशन केल्लें. टायर खंय तरी बारीक पयलीं लागता, पूण आमकां कळना. बारीक 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 लागून मागीर तें कितें जाता, आख्खो टायर येता. तशें जाता तेन्ना लागून न्हू आमचे कडेन बारीकूच आसतना देव आमी वळखोंक जाय. इवन कोणाक राग आसा न्हू, बोगसोणें दिवपाक देव म्हणटा न्हू आमकां. एफिशियन्स 4:26 सांगता राग येतलोच म्हणटा, पूण दोनीर पणासर आमी सुर्या दोनीर पणास रावूंक जायना म्हणटा. कित्याक ताका खबर आहा न्हू टायर पंक्चर जातलो, भितरलो सूय लागतली, मागीर तो कितें जातलो चालू फू फू करून लो लो वयतलो न्हू. बी एंग्री बट डू नॉट सिन्स, डू नॉट लेट द सन गो डावन ऑन युअर हँगर. म्हणजे आमकां राग येतलोच, येवचो ना म्हणिना, कोंकानी राग येतलोच. आं पूण आमी पातक करूंक जायना. कितें करूंक जायना, आमी पातक करूंक जायना. म्हणजे कितें, तोंड उगडूंक जायना न्हू. राग येयल्यार आमी तोंड उगडी नाल्यार कितें जाता आमचें अशें करूं, हात जाता न्हू मातशें हातीन राग दाखोवंक जाता. ताका लागून म्हणटा देव राग येतलोच जाल्यार आमी रागान पातक करूंक जायना. म्हणजे आमी उलोवंक जायना, ओगीच रावंक जाय. रागान डिसिजन घेयत जाल्यार कितें जाता, डिसिजन रॉंग जाता न्हू. मागीर सोयरानान येयलो म्हणटकूच मागीर कितें जाता, अरे हांवें फुकट म्हटलें, हांव घर सोडून वयतली. आं मागीर घर सोडून वयचें पडलें न्हू, म्हटलोय तुवें. मागीर कितें दिसता, फुकट म्हटलें हांवें घर सोडूंक, आतां कितें करया. ताका लागून देवूय सांगता रागान पातक करूं नाका. इंग्लिशीन म्हणटा डू नॉट सीन न्हू, पातक. राग आमकां येतलोच सांगला न्हू, राग येतलोच. सो आमी पातक करूंक जायना, ओगी रावंक जाय रागार न्हू.
आमी राग कसो कंट्रोल करतली? आतां सपोज रागान एकदां एकदां जाता आमचें की उलोवप जाता न्हू राग येयलो जाल्यार. जेन्ना आमी सैरानान येयले न्हू रोखडेंच कितें म्हणूंक जाय? सॉरी, हांव तुका अशें म्हणूंक सोदिनासलें. जालें न्हू? सूर्यो भितर वयच्या पयलीं आमी बोगसोणें मावूंक जाय. जाल्यार कितें जाता आमचें? राग वाडटा न्हू, दोंगूच जाता खंय. कित्याक सांगता जाणा, राग आतां तुका जर कोणी कितें म्हटलें न्हू, तूं ओगी रावलय, आयकाच रावलय. तुका पयलीं कितें म्हटलेलें न्हू, तेणें तुका तेन्नाय तशें म्हटलं, तो उडास येतलो. मागीर तुका बोगसूंक जाता. एक दीस राव, दुसरे दीस राव, मागीर बोगसूंक जाता. सगळे तुका ओल्ड फायली म्हणटा न्हू, सगळ्यो ओल्ड फायली ऑफिसांतल्यो भितर येतल्यो ओल्ड सारक्यो. आनी ओल्ड फायली कोण हाडटा? देव. देव म्हणटा तूं उडासूच करूं नाका ओल्ड फायल्यांचो. न्यू क्रिएशन म्हणटा न्हू आमी, न्यू क्रिएशन म्हणटा न्हू. 2 Corinthians 5:17 म्हणटा आमी जेजू क्रिस्ता कडेन येयले म्हणटकूच आमी एक जाले देवाच्या उतरान. तेन्ना पोरणे सगळे गेले. पोरणे गेले जाल्यार पोरणे आमकां कोण उडास काडटलो? देव सांगता पोरणे सगळे गेले, कोण उडास काडटलो? तो आहा न्हू, तो आवाजूय काडटलो. आमच्या घरचे क्लोज कोण आहा तेजो आवाजूय काडटलो. तो बायलेचो घोवाचो आवाज काडटलो आनी पयलीं उडास काडटलो. तेन्नाच आमकां कळोंक जाय हो कोण तो. म्हणजे आमी आतां न्हू इतलें आमी देवाचें उतर आयकून मॅच्युअर जाल्या. आमकां कळोंक जाय कोण आमचेशी उलयता तो न्हू. आमचो घोव उलयता, आमची बायल उलयता, तेज्या तोंडानसून कोण उलयता, उतरां कोणानसून भायर सत्ता ही. आतां आमकां कळटा न्हू, आमी देवाचें उतर शिकता म्हणटकूच देवाचें सगळें बरेंपण वयरसान सगळें बरें तें येता न्हू. देवा कडसून सगळें बरें येता. बायबलांचें सगळें बरें जीव दिता आमकां. आत्म्यो आमकां जीव दिता न्हू. देवाचें उतर आमकां जीव दिता. हय न्हू, देवाचें उतर जिवें म्हणटकूच आमकां जीव दिता तें उतर. आतां कोणूय आमचो उलयता तितून आमकां जीव येता काय उतरान? तें कोण आमचे कडेन उलयता त्या उतरान जीव येता काय आमकां राग येता? त्या उतराचेर आमकां कळोंक जाय, हे बाबा हो कोण यूज केला म्हाज्या मोगाच्याक. कित्याक आमचे घरा बेन आमच्या कित्याक शांती ना, मोग ना? आमकां आजून आवाज कोण काडटा हो कोणाचो आवाज तो खबर ना न्हू. आमची मोगाची असली उतरां उलयता काय ती खबर ना आमकां. तेजेर न्हू आमचे झगडी. मोग ना थंय देव ना, मोग आसा थंय देव आसा न्हू. faith works by love न्हू. मोग आसा थंय भावार्थ काम करता न्हू. आतां जर आमच्या मदीं मोगूच ना जाल्यार भावार्थ खंय आसतलो आनी देवाचें काम कशें आमच्या भितर घडोवन येतलें? मोग ना जाल्यार कितें आसतलें? ऑपोजीट राग न्हू. थंय कोण आसतलो? देवसार. तो मागीर आपणाचे सगळे फ्रेंडांक बीन लागीं करून घेवन येतलो न्हू. तेजे फ्रेंड तयार आसता, तेजे एजन्सी सगळे तेजे मागीर प्रोडक्ट्स घे 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 तकली फोडटा घे. हय तकली फोडपाचो प्रोडक्ट घेतलो. मागीर सगळ्यांक सांगलें आमी तकली फोडटा. कित्याक फोडटा? कोणा कडसून घेतले तकली फोडटा? हां, जेजूचो कितें प्रोडक्ट सगळे बरेंपण न्हू. तकली फोडटा ना. जेच्या गायांनी बरी जाली, तकलेन खाटे घेतलेले जेजून, तितून आमी बरी जाली न्हू. खंयचो प्रोडक्ट घेता आमी तें आमकां कंपनीचें कळटा न्हू. आमी पयनात फुडें कळटा आमकां संवसाराचे खंयचे प्रोडक्ट ते आमकां पयनात फुडें कळटा न्हू. अमके कंपनीचो थंय देवाच्या राज्यान आमकां कळटा हो प्रोडक्ट खंयचो तो.
थंडी जाली, तकली फोडली, हात दुखता, हो कोणाचो प्रोडक्ट? दुयेंस, दोतोरान एक दुयेंस सांगलें बरें व्हडलें, कोणाचो प्रोडक्ट? ते आमी घेता आनी बरें घेता न्हू, सगळ्यांक सांगून भोंवता, बरो एड करता मागीर आमी. करिना यार? मागीर तकली पडटा, म्हाजो कान दुखता, मागीर कितले दीस जाले म्हाका. सारकी आमी एडवर्टायज करता, पूण देवाचें उतर आमी एडवर्टायज करूंक जाय अशी न्हू. करता कितले जाणां? अरे जेजूचो प्रोडक्ट बेस्ट सारको, कोणाच्यानच तो दिले पेखोणी, मागीर कोणाची काडूंक दिवंक जायना न्हू. तो म्हणटा एकदां तुका पेखोणी मेवली म्हणजे इंडीड ही हॅज सेट यू फ्री इन इंडीड न्हू. जॉन 8:32 पळयात फुडें. हां, आमकां देवान सुटका दिली म्हणजे सुटका दिली, हो सारको शासनाचो प्रोडक्ट. पूण तो जो एड करता आमी, जेजूच्या गायनी बरें जालां गो तूं, तो खंय घेवन येयला प्रोडक्ट? एक्चुली तो दिसता तें कितें थोड्या स्टेपाचें न्हू. दिसता तें कितल्या तेंपाचें दिसता न्हू. दुयेंस दिसतें पडटा न्हू आमकां. तकली फोडटा दिसरी पडना, कान दुखता, डॉक्टर रिपोर्टाचेर सगळें बरयता, हांगा पळय हांगा तुका कितें जाता, तें दिश्टी पडटा न्हू. तें कितल्या तेंपाचें? 2 Corinthians 4:17, 18 आसा. 17 पळया. You know the truth and truth will set you free. For this slight momentary affliction is preparing us for internal weight of glory behind all measure. कितें म्हणटा आमकां प्रॉब्लम येता तें कितें? व्हडलें न्हू, व्हडलें न्हू प्रॉब्लम. हय, स्लायट कोंकणीन म्हणटा थोड्याच काळाच्यो ह्यो घडण्यो. हे आमकां दुयेंस बीन येता तें कितलें? इल्लेशें म्हणटा न्हू, इतलेंच स्लायट. आमी कितें तें व्हडलें करता न्हू, करिना. आतां डॉक्टरागेर वच, डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो, आमी सगळ्यांक कोणाक फोन मारून रोखडेंच सांगता, म्हाका हें सांगलां, म्हाका भयण म्हणटा वयता आनी आमी गुगलचेर पळयता. आमी ना म्हटल्यार आमी पब्लीक करता, हें सांगलां तें सांगलां तें सांगलां. गुगलाचेर वचोंक ना आजुनी. ह्या गुगलाचेर गेल्या हेचेर पळोवपाक कितें म्हणटा तें, कितें जालें जाल्यार प्रॉब्लम हेचेर बायबलाचेर, आनी तो आन्सर दितात, एग्जॅक्ट आन्सर दिता तेच हेचेर. जसो कितें देव तुजेशीच उलयल्या भशेन दिसता जेन्ना आमी ह्या गुगलाचेर वयता तेन्ना. तुजे कडेन उलयता, तुकाच सांगता तो अशें कर म्हणून. आतां हे तर लायन मेळत जाल्यार कितें म्हणटलो तुका? स्लायट. हे तुजें धाकटुलें घडण्यो ह्यो सारक्यो. तुका हे डॉक्टरान रिपोर्ट दिलो तें धाकटुलो, हांव तुका तयार करता, तुका हांव तयार करता. इंटरनल म्हणजे शासनाचे मोहिमेक तुका हांव तयार करता देव. हे आमकां दुयेंस पिडा वरवीं आमकां देव कितें तयार करता न्हू. धाकटुलें म्हणटा तो. जेन्ना आमी धाकटुलें म्हणून समजतलीं तेन्नाच आमी देवाची महिमा दिवंक पावतलीं. आमी त्या दुयेंसाक व्हडलें करीत ते आमचेर राज चलयताले दुयेंस ना जाल्यार एक आतां कोणीय पळय दुयेंस सांगला ती सारकी गुलाम जाता त्या दुयेंसाची. राज चलयना, दुयेंस तेजेर राज चलयना, पळोवंक ना सारकी. हांव म्हणिना डॉक्टर रिपोर्ट सारको न्हू असो म्हणिना, पूण तेंच्या दोतोरांनी शिकला, तेंच्या शिकोवपा प्रमाणे तेंच्या तो रिपोर्ट दिता. पूण दोतोर आमचो देव न्हू. तेका आमी देव असो ट्रीट करूंक जायना. तो कितें सांगता तें हितून आसा, आमच्या बायबलान आसा काय ना.
तेजो आन्सर कितें आहा, ऑपोजीट कितें आसा आमकां तें पळोवंक जाय आमी. आमी डॉक्टराक देव करता न्हू सारको, तेन्ना आमी फसता. डॉक्टराक देव केलो, आमी जाणा डॉक्टरान हो रिपोर्ट दिला आनी देव कितें म्हणटा तो रिपोर्ट स्लायट थोड्याच काळाच्यो म्हणटा, थोड्याच काळाच्यो घडण्यो म्हणजे थोडो तेंप. फॅक्ट कितें जाता, दिसता त्यो वस्तू चेंज जाता न्हू, रिपोर्ट चेंज जायना, जाता न्हू. ही भयण म्हणटा जाता, कित्याक ताका खबर आसा तिच्या घोवाचें 9 हाडां भायर सरलेलीं, 24 hours जायनासतना भितर गेली. म्हणून ती म्हणटा दोतोराचो रिपोर्ट आसलो 4 फ्रॅक्चर आनी सर्जरी सारकी 6 वरांची न्हू. पयशे कितले, 1,70,000. पूण तेज्या वयरूय सांगलेलें तितलेच न्हू, ते 2 लाखाक बीन पावतले आसले. पूण 24 hours जावचे पळय तेंच्यांनी कितें केलें, फॉर दीस स्लायट मोमेंटरी म्हणटा ते तेंच्यांनी हें धाकटुलें देवा मुखार आमच्या ही 9 हाडां वयर सरप म्हणजे धाकटुलें. बायलेक खबर ना, पूण तो भाव फाटल्यान ना, दोगांयकूय तांकां खबर आसलें. तेंच्यांनी हें धाकटुलें म्हणटा आमी एग्रीमेंट प्रेयर केल्लें. कितें केल्लें, एग्रीमेंट प्रेयर, हे हाडां भितर वयता म्हणून. आमी म्हणटा एग्रीमेंट प्रेयर सगळ्यांक संवय आहा न्हू, म्हाज्या कडेन एग्रीमेंट प्रेयर कर, खंय आमकां. पूण एग्रीमेंट प्रेयर कितें सांगता आमकां, मॅथ्यू 18:19 पळोवया आमकां कितें सांगता आमकां. आमी न्हू एग्रीमेंट प्रेयर करता एका कायजाची जावंक जाय. आमी करया गो एग्रीमेंट प्रेयर, हांव करता हे भयणीक एग्रीमेंट प्रेयर. ती भयण आनीक कितें चिंतता आनी हांव म्हाजे प्रॉब्लमाचे लागून एग्रीमेंट, तें सारकें जायना. एग्रीमेंट प्रेयर कितें, तूं एगेन परतो आपूण तुमकां सांगता, I tell you, if you 2 of you agree on earth about anything you ask, it will be done for you by my Father in heaven. दोगां सारके एग्री जावंक जाय. ते दोगूय जाण सारके एग्री जाले ही हाडां बसता म्हणून, जाग्यार येता म्हणून, जाग्यार आसली थंय येता म्हणून. दोगूय जाण आमी तशी दोगांय जाणांनी एग्री जावंक जाय जेन्ना आमी कितें मागणें करता तेन्ना. थोडी हांव जाणा आतां ती म्हणटा सगळ्यां कडेन आपूण एग्रीमेंट प्रेयर करता, कोण म्हाका सांगता ते दिसा. आतां कोणा कडेन आपूण ती देवाचें उतर परगट्टा न्हू, ती सांगता न्हू, तेंचे कडेन आपण कितल्या फारां एग्रीमेंट प्रेयर केलो काम जायना. सो कोणाची मिस्टेक, आतां ती कोणाची मिस्टेक करता, कोण देवाचें उतर परगट्टा पळय तेंची मिस्टेक, आपणाचें काम जायना. पूण आपूण कोण करता आतां एग्रीमेंट प्रेयर, हांव हे भयणी कडेन एग्रीमेंट प्रेयर करता. आनी हांव चिंत्ता कितें, म्हाजी भयण, ही भयण आतां मागण्याची न्हू, प्रेयराची भयण, ती मागणें करतली आनी म्हाजें मागणें सगळें हें जातलें सारकें. पूण हांव म्हाज्या प्रॉब्लमाचें चिंत्ता, सगळो घोट तें कशें सुटावो जातलें हें सारकें आहा, दुबाव धरता ना न्हू. हांवेनूय जें कितें हांव चिंत्ता म्हाजें आतां हांव चिंत्ता प्रॉपर्टीचें, हांव प्रॉपर्टी म्हाजी ऑलरेडी म्हाज्या नांवार जाली आनी ते भयणूय तेंच मागणें करता, तेन्नाच ती जातली न्हू. हांव जातली ती काय, ती म्हाका दितली ती झगडी करता ऑपोजीट पार्टी ती, ते जर हांगा आसा आनी एग्रीमेंट प्रेयर काम जातलें. देव कितें सांगता आमकां, तूं दोगां म्हणटा सारकी एक जावंक जाय, कोंकणीन एका कायजाची जावंक जाय म्हणटा तो न्हू. पळोवया एका मनाची जावंक जाय. म्हाजें मन एकी कडेन आसा आनी हांव मागणें करूंक लायता जाल्यार तें काम जावचें ना.
हांवें तिका विचारलें, तूं कितें चिंत्ताली, तूं एका मनाची जाल्ली? ना, ती भयण मागताली न्हू, तो भाव मागतालो न्हू, हांव बेश्टी माग जायना न्हू काम अशें, बेश्टी जाता, जायना न्हू, बेश्टें जायना. देवाचें उतर बेश्टें चलना. देवाचें उतर सांगता आमी एक जावंक जाय म्हणजे एक जावंक जाय, एका मनाची म्हणजे एका मनाची जावंक जाय, दोगांयचे डिजायर एक जावंक जाय. आनी हे प्रॉब्लम कितल्या तेंपाचे आतां आमकां डॉक्टर रिपोर्ट दिता वो आमचे कडेन दिसता, ते कितल्या तेंपाचे? 2 Corinthians 5:18. 4:18. सॉरी, 4. 17 वाचलेले न्हू, आमकां धाकटुल्यो. Because we look not at what can be seen. कितें पळयता तेजेर आमचें लक्ष ना. कितें पळयता तो रिपोर्ट पळयता तेजेर आमचो लक्ष ना. बट एट वॉट कॅनॉट बी सीन, आमी पळयता कितें देवाचें उतर. हे धाकटुलें स्लायट न्हू, धाकटुलें स्लायट एफ्लेक्शन म्हणटा ताका. एट वॉट कॅनॉट बी सीन, for what can be seen is temporary, but what cannot be seen is internal. कितें सांगता, कितें पळयता तें आमकां सारकें टेम्पररी, मातशे वेळाचें, थोड्याच तेंपाचें म्हणटा. कितें आमी पळयता, हे डॉक्टर रिपोर्ट बीन पळयता ते थोड्याच तेंपाचे. आनी कितें आमी पळयना, देवाचें उतर, जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्या तें उतर आमी पळयना न्हू. तें कितल्या तेंपाचें, सासणाचें न्हू, सासणीक इंटरनल, सदांच तेंकता तसलें हें देवाचें उतर न्हू. सो आमचो खेजेर विस्वास आसूंक जाय, देवाच्या उतराचेर न्हू. एका उतराचेर एक भाव न्हू आपणाची टेस्टिमनी सांगतालो ह्या उतराचेर. 2 Corinthians 4:17 and 18. तिची आवय डायवोर्स, आवय आनी बापूय डायवोर्स घेवपाक आसली. आनी तो म्हणटा आपूण सारको कन्फ्यूज, आपणाक कांय कळना, एक तरणाटो म्हणटा आपूण. जेन्ना आपणाक हें उतर, दोनूय उतरां आपणाक गावलीं, आपूण म्हणपाक लागलो ए स्लायट एफ्लेक्शन, हे स्लायट बारीक एक डायवोर्स घेवंक सोदता पळय ते बारीक म्हणटा, तेजे नदरेन तेका ते बारीक दिसताले, म्हणजे तो देवाचे नदरेन पळयतालो. हें धाकटुलें आपणाक, म्हणजे तांकां तयार करता म्हणटालो, आपणाक तांकां अशें तो घोवायकी दितालो, म्हणजे तयार करता आमकां देवाची मोहिमा हाडपाक. आनी ह्या उतराचेर न्हू जेन्ना तो म्हणटा आपूण मनीस आसलो आनी हें उतर घेतलेलें तेणी. मॅथ्यू 19:4-5. देवान जोडला तें मनशान तोडूंक जायना. ह्या उतराचेर म्हणटा. आनी हे दोन स्क्रिप्चरीचेर आपणें पळयलें. म्हाजी जी एडवोकेटा कडेन आसली ती थोड्या तेंपान म्हणटा, कोर्टान बसून गेल्ली ती, थोड्या तेंपान म्हणटा तीच कितें तरी म्हणजे कितें चूक जाल्या तेंच्यांनी मानून घेतली म्हणटा. हरशी चूक कितली चड व्हडली नासली ती, तेंच्यांनी ती एदेच चुकीक एदी व्हडली केल्ली. पूण जेन्ना तांकां हो चेडो तेंचो देवाचें उतर उलयतालो, तेंच उतर तांकां थंय एकठांय केलें परतून. म्हणटा ती कितें आमकां म्हणजे आमी कित्याक तयार करता, आमकां सासणाचे मोहिमेक न्हू, इंटरनल लायफ, इंटरनल ग्लोरी न्हू. सो कितें देवाचें उतर थंयसर जिवे जाले आनी ती एक जाली म्हण लागलो. आमी आमच्या लायफान प्रॉब्लम येता ना न्हू, येयना प्रॉब्लम, आमकां प्रॉब्लम येयना जाल्यार आमी मेल्या. कोणाक प्रॉब्लम येयना, मेल्या तांकां येयना न्हू. कोण मेली आहा येता प्रॉब्लम. एक मेलोलो आतां एक सुणो हांगा डॉग मेला, तेजेर आमी कितल्योय खोटो मार
तो तुका रिएक्ट करतलो. आतां आमकां प्रॉब्लम ना. आं आमकां सगळ्यांक प्रॉब्लम आसा ना न्हू आसा. पूण ते प्रॉब्लम आमी कशे पळयता काय. व्हडले स्लायट धाकटुल्यो गडण्यो ह्यो थोड्या स्टेपाच्यो पळयता काय आमकां हे सारके शासनाक व्हरता काय अशे प्रॉब्लम हे आमकां कसले कशें पळयता आमी हे प्रॉब्लमाक. हे प्रॉब्लम आमकां शासनाक व्हरतले काय आसाच तर हे म्हाज्या वांगडा प्रॉब्लम आसतले अशें पळयता आमी काय हे प्रॉब्लम थोड्या स्टेपाचे दिसता ते वस्तू थोड्या स्टेपाचे न्हू. हां आनी दिसना ते शासनाक म्हण दिसनाचें कितें देवाचें उतर आमकां दिश्टी पडना ते शासनाक तेकतले. आमकां दिसता हे प्रॉब्लम व्हडले पूण आमकां संवसाराक केन्ना आमी शॅर करता तेन्ना ते हांवूय ते प्रॉब्लमान न्हू अमकी अमकी अशी जाल्या तशी जाल्या म्हणून ते प्रॉब्लम कशें करता व्हडले करता. आनी देवाचें उतर कितें करता आमकां धाकटुलें दाखयता न्हू. आमी चडशीं कितें करूंक जाय डॉक्टर रिपोर्ट कितें जाणा धाकटुलो देवा मुखार देवाचो रिपोर्ट सारको व्हडलो जरी आमकां दुयेंस दिसता का हेतून कुडीन पूण आमी कितें करूंक जाय ते दुयेंसा सारकें धाकटुलें ताका म्हाजे कुडीन अधिकार ना. दुयेंसाक आमी म्हणटा न्हू आमकां वायट बूक दिला न्हू सगळ्यां कडेन वायट बूक आहा वाचता आमी वाचता सगळीं. पयलीच लायन कितें म्हणटा I am the body of Christ. Satan sickness has no power over me. न्हू हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड सैतानाक दुयेंसाक पिडीक रोगाक सामटेपणाक हेमटेपणाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना म्हणटा आमी. जाल्यार आमकां दुयेंस दिसता जाल्यार आमी कितें म्हणटा न्हू आमी दुयेंस आहा पूण आमी लायन कितें म्हणटा हांव जाण आसा जेजू क्रिस्ताची कूड. आतां पळया आमी बायबलान वाचीत जाल्यार पळय जेजूचे कुडीक न्हू कांय सिकनेस नासले एकूय दुयेंस तिका तेजे कुडीक नासले. आतां आमी कितें करता आमकां जेजूची कूड म्हणटा म्हणजे आमी जेजू म्हणटा न्हू आमकां. सो जेजूचे कुडीक दुयेंस नासले तर आमचे कुडीक दुयेंस ही आमची कूड एक्चुली आमची कूड न्हू ही न्हू जेजूची कूड न्हू ही. सो जेजूचे कुडीक दुयेंस नासले ते म्हाजे कुडीक दुयेंस रावूं शकता. सो आमकां खंय चेंज जावंक जाय जाल्यार हांगा चेंज करूंक जाय आमी सगळे. हांगा आमचें सगळीं चिंतनां हांगा येता कोणाचें कितें आयकलें जाल्यार हांगाच हेजेरूच आमी सारकें कंट्रोल हे चिंतनाचेर कंट्रोल करतले. फक्त आमकां हे देवाचें उतर आसा न्हू आमकां सारकें सांगता गॅलेशियन 2:20 आमी कोण तें आमकां सारकें सांगता. आमचें कितें जालां आमी दिसता हांव आतां दिसता पूण ऑलरेडी आमी येल्या. एंड इट इज नो लॉंगर हू आय लिव बट it is Christ who lives in me, and the life now live in the flesh I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. KJV I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And life which I now live, the flesh, I live by the faith of Son of God
who live, you love me and gave himself for me. Crucify. Konkanin poya miya. देवान म्हाका अशें कळीत केलां देखून हांव थंय गेलो आनी विदेशा मदें हांव परगटीत आयलो. Galatians 2:20. सॉरी हांव जे येता तो म्हणटा. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. हांव Hallelujah. आतां जियेता तो हांव न्हय तर क्रिस्त म्हजे साय जियेता. म्हजे अस्कत मनशा सैमात हांव आतां जियेता तें जिवीत कसलें तें सांगता. म्हजो मोग केला आनी म्हज्या खातीर आपुणूच संपूर्ण दिला त्या देवाच्या पुताच्या भावार्था व्हरून हांव जियेता. कितें म्हणटा हांव आतां जियेता ती हांव न्हू म्हणटा. कोण जियेता? जेजू क्रिस्त म्हजे सवय जियेता. म्हणजे हांव मेली न्हू. हांव न्हू जाल्यार आतां हांव सुजाता क्रुसिफाय वीथ क्रायस्ट. म्हणजे हांव सुजाता जेजू वांगडा क्रुसिफाय जालें. खुर्साचेर खेळयलें म्हाका न्हू. खुर्सार खेळयलें म्हाका. आतां हांव जियेता ती कोण? आतां म्हाजी कूड दिसता पूण म्हाज्या भितर आतां कोण जेजू जियेता. जेजू जियेता न्हू. आतां हांव जियेता ती हांव न्हू. हांव जरी कुडीन म्हटल्यार म्हाज्या भितर जेजू जियेता, सन ऑफ गॉड. आनी गिव म्हाका लागून तेणी सगळें जिवीत आपणाचें खुर्सार खेळयलां. आतां न्हू जेन्ना न्हू म्हाका डॉक्टर सांगतालो डायबिटी बीन कितें सगळें हाय तेन्ना हांव म्हाका न्हू कोणाक रिपोर्ट दिता? सुजाता. आनी तें सुजाता ऑलरेडी खुर्सार मेला न्हू. आतां हांव म्हाका जरी हांव दिसता पूण म्हाज्या सवय जेजू जियेता ताका दुयेंस ना. तो जेजू म्हजे भितर जियेता. कसलेंच दुयेंस ना तो जिवीत. हांव दिसता पळय ती ऑलरेडी खुर्सार खेळयलेली आहा म्हाका. हांव ऑलरेडी मेलेली आसा न्हू. त्या टायमाचेर हांव स्क्रिप्चर हें करताना एक फोन येयल्लो म्हाका. एक बायल सांगताली म्हाजी म्हणटाली डायबिटीज देवाच ना. कोणाची डायबिटीज? म्हाजी म्हणटाली. कोणाची? म्हाजी. पळय हांवें ताका स्क्रिप्चर जेन्ना तिका एक्सप्लेन केलें न्हू सारकें स्क्रिप्चर तिचें नांव घेतलें तिका सांगलें तूं मेलें आनी तुजे कडेन जेजू जियेता. आतां तुजे कुडीन जरी तुजी कूड तुजें नांव घेवन तिका सांगलें तुजी कूड ती पूण भितर जेजू जियेता. कूड भायल्यान तुजी दिसता पूण भितरल्यान कोण आसा? जेजू. आतां ती कूड कोणाची जाली? जेजूची. सो जेजूचे कुडीक कितें दुयेंस आसलें तूं तें इमॅजिन कर. गेल्लेलें खबर आपणाक अशेंच जाता म्हणून ती इमॅजिन करपाक लागली आनी 2 दिसांनी चॅक करपाक गेली म्हणजे नॉर्मल मेळ्ळी म्हणून लागली. ती सांगपाक लागली पूण कित्याक जेन्ना आमी इमॅजिन करता आमचें कितें आसा हांगाच चेंज करूंक जाय न्हू. आमी सगळें हांगा चेंज करूंक जाय तेन्नाच आमकां कोण येता आमी कोण जियेता. आनी त्या मनशाक दुयेंस आसलें त्या मनशाक प्रॉब्लम येताले. ताका लोक सगळो कितें तो घेवन बसतालो ना न्हू. प्रॉब्लम आसा आमकां पूण आमी ते प्रॉब्लम कशें समजता? हांव ऑलरेडी मेलें म्हणटा न्हू. सो म्हाका प्रॉब्लमाचें घेवन बसपाचें हांव. ते प्रॉब्लम कोणाक येता? म्हाका. आनी हांव म्हाका खुर्सार खेळयला म्हणटा ऑलरेडी. आनी म्हाजे सवय आतां कोण जियेता? तो जेजू जियेता न्हू. सो आमी हें फक्त हांगा चिंतनानीच हें करूंक जाय चिंतूंक जाय हांव जेजू. हांव मेलें जाल्यार म्हाजे सवय जेजू जियेता आनी तो जिवो आसा. जेजूच जिवो आसा म्हाजे कुडीन. हांव जियेना न्हू. आतां कोण जियेता? हांव जियेता. तुमी जियेता. आमचे सवय जेजू जियेता. आमी दिसता पूण आमच्या भितर जेजू जियेता आनी ते जेजूक कसले प्रॉब्लम नासले कसले दुयेंस नासले. सो आमी
आमकां प्रॉब्लम येवचें ना म्हणून बायबलान अशें दिवकूच ना आं दिला आमकां सिसांग सांगता टायल्स एंड टेम्पटेशन वील बी देर म्हणटा थंय खोश दोग आसतलेच पूण तुमच्या वांगडा हांव आसा तो जीव आसा आमच्या भितर आं तो प्रॉब्लम कितें करूंक जाय तो करतलो ताका लागून तो म्हणटा न्हू हाय वील फायट फॉर यू हांव तुज्या पासत झगडटलो कित्याक तो तूं भितर आसा न्हू तो झगडटलो न्हू आमकां कित्याक व्हडलो सगळो आमी सगळो संवसाराचो भार कित्याक घेवंक जाय आमकां ताका इवन डॉक्टर रिपोर्ट तो झगडटलो न्हू दोतोरान एक रिपोर्ट दिला पूण कोण झगडटलो हांव म्हाजे वरवीं तो झगडटलो न्हू कसलेय प्रॉब्लम आमकां येयल्यार आमी इतली ब्लेस सुभागी कित्याक जाणां आमच्या वळीक जेजू वांगडा आसा आतां संवसारान पळोवची मा भयणां कितल्या जाणांक जेजूची खबर ना आनी ती आपुणूच झगडटा न्हू दुयेंसा वांगडा बीन आपुणूच झगडटा न्हू पळोवंक ना जायना झगडी करपाक कितलीं वर्सां जालीं थोडीं जेजूचें आयकोंकूय सोदिना न्हू जेजूची खबरूय नाका म्हणटा थोडी अशी कित्याक तांकां खबर ना ती मेल्या म्हणून खुर्साचेर जेन्ना जेजू मेला तेन्ना आमी मेल्या न्हू कितलीं जाणां आसा आनी थोडीं आयकता न्हू अशीं आयकता की तांकां आनीक जेजूची खबर जायी पडटा न्हू आमी आतां म्हाजी कॉन्फरन्स क्लास आसता न्हू सांजची थंय एक भयण आसा ती कोणाय कामाक आसा ती म्हणटा कितें आपणाक लाय म्हणजे फोनार घे आपणाक घे ती म्हणटा आपूण कितली शिकली कशी आसली आनी आपूण कशी जाली इवन तिजे चेडवाक न्हू बेश्टे हांगा हॉस्पिटलान व्हेल्ले एसिडिटी जाल्ली म्हणून आजिलान तें कितें जालें खबर ना हॉस्पिटलान न्हू मागीर ताका थंय दुसऱ्या हॉस्पिटलान व्हेलें थंय ते कांय आयसियून कांयच घेयना जालें पोटान पयलीं बरें आसलें म्हणटा 2 दिसांनी म्हणटा आयसियूनसून ती म्हणटाली आं जेजूच्या गायांनी बरें जालें तरी न्हू तिका आयसियूनसून भायर काडून ताका कितें दिताना ती म्हणटा आपूण न्हिदली म्हणटा आपूण आपणाक झेम न्हिदोंक ना म्हणटा कित्याक न्हिदली आनी उठोन पळय जाल्यार म्हणटा ना आपणाक आवाज येयलो तिचो जांवय त्या चेडवाचो घोव ताका कितें पिवंक दितालें न्हू तें तेणी घेवंक ना सगळें वतलें आनी तेणी व्हडल्यान केस मारली आनी दोतोराक आपयलो दोतोर येयलो दोतोर हातीक पळयता न्हू हांगा तशें पळयलो आनी आज सकयल उलयलो आनी कांय ना अशें म्हणून सांगलें तो खूब रडोंक लागलो ही म्हणटा आपूण निस्तुऱ्या उठलें आनी आपणाक कळ्ळें म्हणटा पूण आपणेन म्हणटा सोडून दिवंक ना व्हडल्यान जेजू तुज्या गायांनीच म्हाजें चेडूं बरें जालां तुज्या गायांनीच म्हाजें चेडूं बरें जालां हें म्हणून म्हणटा आपूण आपणाक बोबाट मारता म्हणून येलें आनी खंय दवरलें सायडीक दवरता न्हू बोबाट मारलें म्हणटा खंय तुका थंय पेशंटा कडेन दवरता सगळे पेशंटा हायसर सायडीक व्हरोन म्हणटा आपूण म्हणटा थंयसरूच म्हणटा उबी रावन म्हणटा अशी म्हणटा आपूण म्हणपाक लागली सारकी पिशी जायना तशी आनी लोक सगळो पेशंट येवन हरशीं जाल्यार लोक पळयतात न्हू बरें केलां वायटूय केलां लोक पळयता लोक म्हणटा पळयता सगळो आनी दोतोर लोकांक धांवता आनी आतां म्हणटा आपणाचो जावंय कितें म्हणटा चेडूं तर बायल तर आपणाची अशी जाली हिका आतां कोणाक म्हणून सांबाळूंक आपूण हिका सांबाळूंक थंय बोबाट मारता तिका हेका म्हणटा आनी म्हणटा आपूण म्हणटा मणीच रावली कितलो गो 1.5 वर म्हणटा आपणें जेजूच्या गायांनी बरें जालें अशेंच म्हटलें म्हणटा 1.5 वर म्हणटा सारकें आपणाक भार येना तशें म्हणटा आपणाक जालें म्हणटा आनी आपणाच्या तोंडांतलें उतर कशेंच थांबना मागिरूय म्हणटा बरें जावनूय म्हणटा तें जिबली म्हणटा जेजूच्या गायन 1.5 वरांनी त्या चेडवान आपणाक उदीक दी म्हटलें म्हणटा आपणाक पिवंक 1.5 वर आनी तेका जीव येयलो आनी 2 दिसांनी तेका घरा धाडलें मागीर आजुनूय बरें आहा कित्याक जे देवाचें उतर आमी शिकता तें प्रॅक्टीस करूंक जाय न्हू आयकलेंच म्हणून जाता तशी ती न्हू खूब प्रॅक्टीस करता वयता थंय न्हू कोणागेर गेली म्हणटाली एक दीस कोणाक भेंडान दुखतालें म्हणटा ते तशेंच येयल्ले आनी बेडी न्हिदलेले आनी आपणा कडेन ते उलयना सोयरे ते उलयनासले म्हणटा कितें तरी जाल्लें आतां आपल्याचे भितरलो आत्मो ताका कोण तेल लायता न्हू म्हाका म्हणटा भितर वच आनी तूं तेल लाय जेजूच्या नांवान चल
आपणाक म्हणटा कितें जाता स्टेप घेता ती उतरां उडास येता आपणाक. आमकां जाता न्हू, कोणी कितें म्हटलेलें आमकां फुडें वचोंक जाता रोखडेंच. कोणी कितें म्हटलां तो म्हाका कितें परत कितें म्हणीच अशें करून आमी वचना न्हू. आपूण म्हणटा एकदां म्हणटा असो म्हणटा थंय कितें करता थंयच उडयलें आनी फोर्सान म्हणटा गेली, नाका म्हणटालें मुद्दाम गेली. हात लायलो म्हणटा आनी जेजूच्या नांवान तूं बरें जालें म्हटलें म्हणटा. खरेंच म्हणटा मातशा वगतान तें चलोन येयलें. म्हणजे देवाच्या उतरान पदवी आसा. जें कितें आमी शिकता न्हू तें आमी वेव्हारासान घालूंक जाय न्हू. तशीच एक भयण आसली, ती कोणा थ्रू अशी जॉयन जाताली, पूण ती जाणटी अशी आसली आनी तिणें आमकां केन्ना सांगूंक ना मागणें कर बीन म्हणून कांय सांगूंक ना आनी आमकांय खबर ना तिचें कितें प्रॉब्लम तें. पूण तिणी एक दीस घोवायकी दिली. ती देवाचें उतर आयकूंक सदांच आसताली. तिचे खंय चेडूं आनी चेडो भायल्या गांवांत आसली. म्हणटकूच तिका दोतोरांचे प्रॉब्लम आसले, दोळ्यांचे दिसनासले. तिका आतां ऑपरेशन करूंक गेल्यार कोण तरी वांगडा रावूंक जाय न्हू न्हू वांगडा रावूंक जाय म्हणून म्हणटा आपणें तें ऑपरेशन बीन कांय करूंक ना. आपूण फक्त म्हणटा तुजें म्हाजें न्हू म्हाज्या तोंडासून पवित्र आत्मा उलयता तें उतर म्हणटा आयकताली. तें आयकताना तिचे दोळ्याची दिश्ट येयली म्हणटा ती दोतोरांनी तिका चलोंक जालें. शेजाऱ्या येवन तिची करताली. कित्याक तिणें मागीर सांगलें ती आतां आमकां कोणी बरें जालें म्हणटकूच विचारता न्हू तूं कशें बरें जालें. ती चलोंक लागली न्हू, दोतोरां तिची दोनी हें जाली ती. म्हणून शेजाऱ्या तिका विचारताली म्हणटा तूं चलताय कशी, तूं चलोंक लागली. तर ती न्हू आपूण देवाचें उतर लॉकडावनाचेर तें देवाचें उतर आयकता म्हणटाली फोनाचेर. जेन्ना तिका म्हाजो नंबर दिवचो पडटालो न्हू तेन्ना ती म्हाका ही टॅस्टिमनी सांगपाक लागली. आनी तिणी टॅस्टिमनी सांगूंक ना, तिणी मागूय म्हणून सांगूंक ना आपणी. कित्याक हें देवाचें उतर जिवें न्हू, काम करताच न्हू देवाचें उतर आयकता आमी. बायबलान आमकां म्हणटा हें देवाचें उतर जिवें, हें देवाचो आत्मो आनी देवाचें जिवीत. जेन्ना आमी आयकता तेन्ना देवाचो आत्मो आनी देवाचें जिवीत आमच्या भितर वेता आनी आमच्या कुडीन दुयेंस पिडा आसलेली ती वयता. तेका लागून आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय. देवाचें उतर आयकूंक जाय आमी. आनी आमी देवाचें उतर केन्नाच शिकोवन काबार जायना. जाता कोणी तरी शिकोवन काबार जालें देवाचें उतर जालें. कोणाच्यानूच तें देवाचें उतर पूर्ण म्हणजे जावंक ना, संपूर्ण ना. तेका लागून देवाचें उतर आमच्या लायफ टायम आसासर आमी जिवें आसासर हें देवाचें उतर उलोवंक जाय, आयकूंक जाय. आमी पळयता जेन्ना आमी म्हणजे आमी पळयता तेन्ना ब्रदर कोण तरी प्रिचर एक उलयतना पासून पेकोणी जाता न्हू. कित्याक जाता ब्रदर कितें करता म्हणून तें देवाचें उतर जिवें न्हू. तेका लागून तें आमचे कुडीन काम करता आनी कांय ना. कोण जादू कोण आनी मंत्र बिंत्र कांय करिना. आमकां स्टार्टींग येयल्यान दिसतालें हें कितें तरी करता खंय न्हू, कितें तरी आसा आसतलें हें कळ्ळें जातालें. कित्याक आमी केन्ना पळोवंकूच ना न्हू असलें. ल्हानपणासून येदी व्हडली जालें तेन्ना पळोवंकूच नासलें असल्यो मिलाग्री. दिश्टी पडटा, आयकूंक येता, चलता. आमी अजाप दिसतालें हें आनी कशें जाता. तुमकां जायनासलें? म्हाका जातालें तें. हांव म्हणटा हांव आनी पळयतालीं मुद्दाम उठोन बीन चलताना बीन खरेंच चलता हिंकां हाडलेलें आसा बांदून बीन अशी न्हिदोवन बीन अशें दिसतालें. आं कितें तरी करून हेंचीच कोण सोयऱ्या आसतलीं, कोण शिकयता पळय तेंची सोयऱ्या आसतलीं. कित्याक आमी तेन्ना हांवें जाल्यार केन्ना पळोवंक ना न्हू असलें. हांवें पळोवंक नासलें. चोर हेंची कोणी तरी सोयऱ्या आसतलीं. पूण जेन्ना आमी आयकता आमच्या जिवितान पेखोणी येवंक लागली. आमी काय तेजी सोयऱ्यान न्हू कोण प्रीच करता तेजी. आमच्या जिवितान जेन्ना पेखोणी दिश्टी पडोंक लागली तेन्ना हे कोण कितें तरी आसा ह्या देवाच्या उतरान. आमकां जायते कोण कोण सांगता कितें कितें न्हू. खूब जाण सांगता, आमकांय सांगताले.
देवाचें उतर. जेन्ना आमकां कळ्ळें हें देवाचें उतरूच आमकां सुटका दिता, तेन्ना आमी देवाचें उतर शिकोवंक लागलीं आनी कोणाकूय जाल्यार सांगपाक लागलीं देवाचें उतरूच शिका. खूब नांवां आनी आमी वयता न्हू, स्टार्टींग आमचें वयता न्हू, थंय स्टार्ट केलें, थंय ब्रदर येना. बंद केलो ताका. कित्याक बंद केलो जाणा तुमी वयता आनी थंयसर हें करूंक तर थोडी म्हणटात जेवंक वयता. आमगेर जेवंक आहा, कोणागेर जेवण ना आं, तर रिटेटाक वचोन जेवपाक. खूब कितें कितें न्हू, खूब सारकें कितें कितें सांगात आसतालें. पूण जेन्ना न्हू आमकां कळोंक जाय कितें आमकां स्वतंत्र करता. हे संवसारांतलीं उतरां आमकां स्वतंत्र करिना, संवसार कितें सांगता तें आमकां स्वतंत्र करिना. आनी न्हू म्हणून न्हू केन्ना तुजे प्रॉब्लम येयले न्हू संवसार तुका हेल्प करूंक येना. जी कोण तुका सांगतालीं मनशां तुका हेल्प करूंक येता ना. पूण त्या टायमाचेर न्हू जर तूं देवाचें उतर शिकलाय आनी त्या प्रॉब्लमाक तुका फक्त न्हू देवाचें उतरूच भायर काडटलें. हें जाणा जावंक जाय. आमकां खूब आमी बरीं आसतना न्हू खूब कोण कोण कितें सांगतलो. म्हाका दिसता आमी जर त्या टायमाचेर हें जर आयकलेलें लोकांचें कित्याक वयता कित्याक वचप, आमी कित्याक वयतालीं देवाचें उतर आयकपाक. ते ब्रादरीच्या तोंडानसून भायर सरता पळय तसलें. आमी ब्रादरीचे ताका आमी देव करूंक ना. सगळीं आमकां म्हणटा ताका देव केला, ना आमी ताका देव करूंक ना. हांव जाल्यार डायरेक्ट सांगता हांव ताका देव करूंक ना. हांव ताच्या तोंडानसून पळय देवाचें उतर उलयतालो त्या उतराक पावय दितालें आनी तेंच उतर आमी बरोवन हाडून घरा कडेन प्रॅक्टीस करतालीं. ताका न्हू ताका घरा हाडून पुजूंक ना आमी देव करपाक. तेजो पिक्चर आमगेर पासून नासचो ना. देव करपाक तेजें पिक्चर हाडून पुजूंक जाय न्हू, तेन्नाच आमी देव न्हू. खूब जाण कितें कितें म्हणा, पूण आमी आयकूंक ना. आमी जाणा आमी कित्याक तेज्या फाटल्यान गेल्यात. तेज्या फाटल्यान पवित्र आत्म्या वरवीं ती देवाचीं उतरां जें आमी शिकोवंक सोदतालीं जायतीं वर्सां. म्हाका कित्याक हांव एक जॉयंटीस पेशंट आसलें. म्हाका जॉयंटिसानसून जायतीं वखदां केल्लीं म्हजी मम्मी आसतना पासून. मागीर जेन्ना हांव देवाच्या उतराक पाळो दिवपाक लागलें, देव कितें सांगता करपाक लागलें, तेन्ना म्हाका म्हणजे म्हाका बरेंपण मेळ्ळां. आनी ताका लागून हांव देवाचें उतर हें शिकोवंक सोदतालें. पूण कितलें आमी रिट्रेटाक वयतालीं मागण्या सांज सकाळीं गेलीं सांजची सुद्दां वयतालीं. कित्याक एक ताळ लागलेली देवाचें हें कितें तें कोणी म्हाका बरो केला, कोणी म्हाका हें केलां तें शिकपाक. पूण जें जाय न्हू उतर तें मेळनासलें. पूण बरेंपण अशें आसलें. थंय हांव वायट म्हणिना, पूण आसलें. जेन्ना पळय देवाच्या उतराची शिकवण आयकूंक लागली तेन्नाच्यान जिवितानूय बदलप, फॅमिलीन बदलप, सगळें बदलप पळयलें आमी. मिलाग्री पळयल्यो देवाच्या उतराचेर. जितलीं वर्सां जें जायनासलें तेन्ना आमी देवाचें उतर सारकें शिकपाक लागलीं, बरोवन प्रॅक्टीस करपाक लागलीं. तेन्नाच आमच्या जिवितान सगळ्यो मिलाग्री जावपाक लागल्यो. ताका लागून हांव कोणाकूय सांगतना पासून तुमी शिकतना न्हू देवाचें उतरूच शिका. आनी जो मनीस युट्यूबाचेर पासून बायबलांचें शिकयता काय बायबलाचें शिकयता जाल्यार तेंच शिका. आमी कोणागेर गेलीं ती म्हणटा तो अमक्या ग्रुपाचो तो बायबल कितले हां सगळ्या ग्रुपान न्हू इतले ग्रूप आसा, कितले ग्रूप आहा न्हू, एकूच बायबल आसा, एकूच शिकवण आसा ही, आनी एकूच जेजूची शिकयता. पूण मनशांनी ते हो ग्रूप तो ग्रूप केला. एकूच बायबल. आमी तेन्ना तिका सांगलें एकूच बायबल. हय एकूच बायबल, हय एकूच बायबल न्हू. इतले ग्रूप आहा तितून कितले बायबल, खंयचो बायबल प्रोगोट करता आं? एकूच बायबल, एकूच बायबल. ते एक दुसरे चर्चींचे म्हाजे फ्रेंड वयताले, तांकां बायबल जाय आसलो कोंकणी. हांवें तांकां कोंकणी न्यू टेस्टिमेंट ओल्ड टेस्टिमेंट येयला ना तो बायबल त्या टायमाचेर तांकां बायबल नासलो, कोंकणी तांकां बायबल जाय आसलो.
हांवें सांगलें तेका हांव दिता तुका बायबल. कित्याक बायबल एकूच न्हू. हांवें बायबल दिला तांकां कोंकणी. आमीच केलें सगळें हें, पूण देवाच्या उतराक आमी पयलो स्थान कितें दिवंक जाय मनशाक. आं देवाचें उतर जितलें तूं देवाचें उतर शिकता न्हू, हांव म्हाज्या जिवितांचे एक्सपिरियन्स सांगता, जितलें तूं देवाचें उतर शिकता तुका कळटा तुजे कडेन देव तुका कितें सांगूंक सोदता. इवन तुका सादें न्हू तुजे कडेन देवाचें उतर ना, तूं प्रॅक्टीस करिना आनी सादें तुका बॉक्सोनूय दिवंक पासून जायना, मोग करूंक जायना फॅमिलीन. हो देवाचो एक कमांडमेंट न्हू, मोग करात एकामेकाचो, जसो तुवें केला तसो बेल्याचो कर. ते तो सादो कमांडमेंट पाळपाक तुजे कडेन देवाचें उतर ना जाल्यार जायना. हांव म्हाजें कित्याक हांव जेन्ना हांव देवाच्या उतरान आयकोन सुद्दां कंटिन्यू नासली न्हू देवाचें उतर. एका म्हयन्यान 4 दीस आयकलो, संडे गेली, पूण इतलें रिलेशन नासलें न्हू, तें जायनासलें. मोग करपाक फॅमिलीचो जायनासलो, राग येतालो, परत्याक परते दिवपाक जातालें. जेन्ना देवाचें उतर सारकें शिकपाक लागले, दुसऱ्यांक शिकोवंक लागले, आं मेन म्हणजे जेन्ना शिकोवन जें शिकलां तें दुसऱ्यांक शिकोवंक लागली तेन्ना तोंड आपुणूच उगी रावतालें, आवाज उगीच राव. केन्ना देवाच्या उतरान रिलेशन, ताका लागून जेजू म्हणटा कंटिन्यू इन द वर्ड ऑफ गॉड म्हणटा न्हू. शिसांक सांगता शीस कोण म्हाजें, शीस जेजू कितें करता पळय त्या प्रमाणे जेता तांकां शीस म्हणटा न्हू. शीस तेजे जेजू कितें करताले तें आपूण करताले. तशेंच आतां आमकां तें शीस सांगूंक जाय जाल्यार कंटिन्यू सांगूंक जाय. देवाच्या उतरान आमी सारकी रिलेशन दवरूंक जाय, देवाच्या उतरा कडेन सोयरीकूच आसूंक जाय. तेन्नाच आमकां राग मातसो पयस, राग येतालोच येता आमकां बायबलान, पूण तो पयस करूंक जाय. तें आमकां जाता. आमी तेन्ना मोग करूंक, एकामेकाक बोगसूंक, इवन एकदां म्हणटा म्हणजे मागपाची बीन संवय आसली न्हू आमकां. मातशें कितें ना जाल्यार मागताली न्हू. तेन्ना देवाच्या उतरान कळ्ळें आमी एक लँडर, आमी कोण लँडर्स, दिवपी मागपी न्हू, आमी एक भाटकारां न्हू. भाटकारां आमी, लँडर म्हणजे कोण भाटकारा भाशेन न्हू. एग्जाम्पल आमकां बरें समजो जाल्यार लँडर कळना न्हू, भाटकारां म्हटल्यार आमकां सारकें कळटा. सो आमी भाटकारां मागता आमी. तेन्ना एक एक न्हू देवाक जाय तशें जिवीत जिवोवपाक लागोंक जाय जाल्यार देवाच्या उतराची सोयरीकूच बरी आसूंक जाय. देवाच्या उतरान शिकोवंक जाय आनी प्रॅक्टीस करूंक जाय. आनी देवाचें उतर आयकलें आनी शिकलें म्हणून जायना. तें आमी केन्ना आमी वाडटा जाल्यार देवाच्या उतरान आयकता उलयलें. जेन्ना आमी अशें दुसऱ्यांक दिता न्हू देवाचें उतर, तेन्नाच तूं देवाच्या उतरान वाडटा. कित्याक देवान सांगलां न्हू, दी काय घे देवाचें उतर, दी आनी कसो दितलो तुका आपूण, कसो शिकयतलो तुका आपूण, दी आनी दामून चेपून हालोवन वोटात चल. म्हणजे भरपूर आमकां शिकयतलो म्हणटा न्हू. आमी कितें हाडना, आमी पयशेच न्हू पयशेच न्हू. आमी जेन्ना मोग दिता तेन्ना मोग आमकां कसो येता, दामून चेतून पयला आमी वयता थंयसर आमकां सगळीं मोग दिना, मिस करिना सगळें, कळटा न्हू. आमची फॅमिली सुद्दां आमकां मिक्स करता. तुमी खंय गो, टायमूच ना तुमकां. पूण हितून न्हू देवाचें काम करता हितून न्हू खूब उमेद आसता, खुशालकाय. कोणी सांगलें न्हू म्हाका अशें जालें जाल्यार तुवें म्हाका तें देवाचें उतर तुज्या तोंडानसून पळयतात म्हणून भितरल्या भितर कितली उमेद येता न्हू सारकी येना. थंय संवसारांतल्या हितून येता.
भिरान कोण कितें मनीस काय दिले पासून जाल्यार कोणाक आमी आतां बरें कितें करून दिले पासून जाल्यार भिरांत येनासली ताका बरें लागतलें काय ते कितें म्हणटले म्हणजे सगळें आतां देव दी म्हणटाले आमकां आतां दिलें देवान सांगलां जाल्यार आमकां पयलीं दिवतना पासून भिरांत आसताली कोणाकूय कितें दिवपाक न्हू इवन पयशे दिले जाल्यार हें कितें म्हाका हें करता भीक घालता ना म्हणिनासली आतां आमकां तशें कांय दिसना दी म्हटल्यार आमी दिता आमकां फुडलें देवाचें सो आमकां केन्नाय देवाचें उतर मेळो आमी देवाचें उतर दुसऱ्यांक परगोटूंक जाय कालच्या एका हांगा पयलीं कपल्स एक आमकां येवंक ना ती आयज मामा पापा म्हण जाणटी पयलीं न्हू तांकां म्हणटा ती कितलें लेट देवाचें उतर गावलां आमी कितली ब्लेस न्हू आमकां केन्ना पांय बीन बरें आहा हेल्दी आनी ती आतां दोगांय न्हू देवाचें उतर परगोटूंक इस्कुटरीन बसता ती एक्टिवाचेर आनी सगळ्याक भोंवता देवाचें उतर दिवपाक आनी फोनार आतां ती एके सुवातेर वयता थंय कोणी मेवलो न्हू तेंचो फोन नंबर हाडटा म्हणटा आपूण वर्ड करता म्हणजे वचोंक जायना जाल्यार सद्दां वचोंक जायना फोनाचेर दिता आमकां न्हू ते हुस्क्या खोतीचे मागणे म्हणटा ती वायट बुका वयले आतां कोण बरी ना न्हू तेंगे सद्दां वचोंक जायना तांकां टायम दिता अमके टायमाचेर आमी दोगांय हुस्क्या खोतीचे मागणे म्हणया म्हणजे कसो तरी आपणाचो टायम ती देवाक दिता न्हू आमकां टायम आहा आमचे कामा फुडें आमकां टायमूच ना न्हू एक दीस सिस्टर सांगताली जोसलीन एके भयणीक म्हटलें म्हणटा तूं देवाचें काम कर ना भुरगीं व्हडलीं जालीं न्हू शिकलीं न्हू तेंचें काजार जालें म्हणटकूच देवाचें काम करता मागीर कितें जालें नातरां पळोवंक जाय न्हू मागीर नातरां पळोवं नाका सो आमी जाता तितलो देवाक टायम दीत देव आमकां भरपूर टायम दितलो न्हू ना आसा न्हू टायम ना आसा आमकां भरपूर टायम आसा म्हणटा आमी कित्याक जिबेर आमचे पदवी आसा न्हू आमी म्हणपाक जाय म्हाका भरपूर टायम आसा मागीर भरपूर टायम येतलो आमकां फक्त कित्याक भोंवपाक न्हू देवाचें काम करपाक भरपूर टायम आसा म्हाजेशी न्हू आमी न्हू फक्त एकूच स्टेप घेवंक जाय देवाचें काम करपाक हांव करतलें म्हणून देव तुजी फुडलीं स्टेपां आपूण करतलो आनी कित्याक जाणा आमी चडशीं भियाता आमी समजता कितें हांवूच प्रीच करतली लूक 12:12 सांगता पवित्र आत्मा आमकां शिकयतलो कितें उतरां दिवंक जाय ती सो आमकां भिवपाची गरज आहा कोणा देवाचें उतर दिवपाक For the Holy Ghost shall teach you in the same hours what you ought to say. तुका कितें उलोवंक जाय तर तूं तुका शिकयतलो पवित्र आत्मा शिकयतलो न्हू आमकां आमी कित्याक ना म्हणटा देवाचें उतर दिवपाक कित्याक ना म्हणटा आमी आमचेर पातयेता न्हू आमचेर पातयेता न्हू आमी तेका लागून आमी ना म्हणटा एक डॉक्टर ती म्हणटा आपूण बायबल क्लास घेताली एक दीस म्हणटा सगळी नायटी करून म्हणटा टायर्ड जाल्ली आनी बायबल क्लास आसली आपूण मामीक सांगलें आपुणाचे मम्मीक आपूण घेयना बायबल क्लास कित्याक आपूण टायर्ड जाल्यार आपूण न्हिदली आपणाक विचारलें म्हणटा पवित्र तूं क्लास घेतलो काय हांव घेतलो तर तूं कित्याक हें करता अशी म्हणटा आपूण 30 मिनिट्स काय कितले घेता ते पूण ते दिसा म्हणटा 1.5 वर आपणें घेतलें कित्याक पवित्र आत्म्याचेर पातयलें न्हू तशीच आमी जेन्ना पवित्र आत्म्याचेर पातयतली
तेन्ना पवित्र आत्मा आपुणूच उलयतालो न्हू कितें उलोवंक जाय तें, आमकां कित्याक टेंशन घेवंक जाय. हांवूय पयलीं भियाताली, पयलीं हांव देवाचें उतर बी परगोटूंक बीन सांगलें, कोणी ब्रदरीन सांगलें कोण ना काय म्हणटाली पयलींच हांव, देवाचें उतर दिवंक कोण ना, कित्याक हांव म्हाजेर पातयेतालें न्हू. जेन्ना तूं पवित्र आत्म्याचेर पातयेता तेन्ना कोणाक क्वेशन करिना, कित्याक तूं जाणाय न्हू हांव कांय उलोवची ना, कोण उलयतलो, पवित्र आत्मो. आनी हांव हेसांनी म्हणजे प्रिपेर आनी आयज हांवें प्रिपेर अशें करूंक नासलें. हांव केन्ना येता हांगा चडशी पवित्र आत्म्या तूं जरी हांव म्हाका शिकोवंक जाय जाल्यार तूं शिकयतलें कितें शिकोवंक जाय तें. तुवें ऑलरेडी म्हाका शिकयलेलें आहा आनी तें म्हाका तूं उडासा काडटलें आतां. म्हणून हांव कित्याक हांव जाणा न्हू हांव उलोवची ना म्हणून, हांव ना म्हणपाक हांव उलोवची ना न्हू, म्हाजे भितर आसा तो पवित्र आत्मा उलयतलो न्हू कितें शिकोवंक जाय, हांगा कितें हें करूंक जाय. तेन्ना ताका लागून आमी केन्ना ना म्हणटा म्हणजे आमी आमचेर पातयेता आनी आमचे विणे आमचे न्हू आमी कांयच करूं शकना. जेजू वरवीं आमी जेजू वरवीं सगळें करूं शकता न्हू. सो आयतान आमी भियातलीं गोवायकी दिवपाक बीन, भियातलीं जाल्यार आमी आमचेर पातयेता, नाजाल्यार आमी पवित्र आत्म्याचेर पातयेता न्हू. जेन्ना आमी उबी रावता मायक घेवन पवित्र आत्म्याक सांगूंक जाय तूं म्हाका सांग कितें करूंक जाय तें. आमचे फोंडा न्हू मराठी रिट्रीट चालू आसलो, मराठी, आनी ब्रदर सडनली जिपेचे देण्याचे, हांव खरें सांगता जिपेचे देणे 1 वर्स जालें हांवें टिचींग अशें घेवकूच ना जिपेच्या देण्याचेर. आनी हांव आयज तितून येयल्ली तेंच टिचींग घेतली म्हणून, पूण पवित्र आत्म्याक सांगलें न्हू तूं घे म्हणून. ब्रदर म्हणलो मराठीन, आनी मराठी न्हू आमी प्रॅक्टीस ना न्हू. आतां कसली भाशा बीन उलयता जाल्यार पयलीं प्रॅक्टीस जाय न्हू, शिकले आतां इंग्लीश पासून शिकली उलयना जाल्यार प्रॅक्टीस ना न्हू. तशें आमी इंग्लीश शिकल्या पूण आमची उलयना प्रॅक्टीस ना आमची अशी. तशें मराठी आमी शिकल्या पूण आमकां प्रॅक्टीस ना, उलोवंक जायना. पूण पवित्र आत्म्यान सांगलेलें, पूण पवित्र आत्म्यान घेतली क्लास मराठीन, मातशी सगळी मिक्स जाताली पूण पवित्र आत्मा घेता न्हू. आमी आमचे हस्तगीत पातयना तेन्ना पवित्र आत्मा सगळी क्लास घेता आमची. सो आमी उबी रावया सगळीं. आयज आमी शिकला ते घेवया, जेजूचे घाये पळोवया आमी सगळीं जाणां, जेजूचे घाये सगळे पळोवया. जेजूक सगळे खुर्सार तेजी मांस तेजे कुडीक नासलें म्हणजे तेजी हाडां सगळीं दिसतालीं, सगळीं आमी दोळे धांपया, सगळीं दोळे धांपया आनी जेजूक पळोवया खुर्सार. चित्र काडया जेजूचे, चित्र कर दोळे धांपांनी, दोळे धांप आनी जेजूक सारको खुर्सार पळय, खियाळ्ळो तकलो, तकलेक कांटे घातल्या सारके, तोपता वत्ता रगत तेजे सगळे दोळ्यांनी कानांनी वयता आमचे, सगळी पेखोणी हाडटा आमकां ते सगळे तेजे भुजाचेर, भुजा ते हे घेवन खुरीस घेवन लाकडाचो सगळे भूज तेजे पिजला, दोनी भुजां सारकी दुखता, ते दुखीन भुजाची दूख वयता, हातीची दूख वयता, पांयाची ते खिळे, हातीचेर पांयाचेर खिळे घातलेले तेजे वचून, किडनी किडन्याचे कितें आसा सगळ्यो किडन्यो तेणी आपणाच्यो किडन्यो सगळ्यो त्यो मारान सगळ्यो चेपलोल्यो, कित्याक तुजी किडनी तेणी आपणाच्यो किडन्यो आमकां येद्या वखदार निवळ मेळटा अशें पळोवया. लिवर भितरले पिशव्यो सगळें कितें आसा, काळजाचे सगळे, काळजात तो भालो बसलो तितून काळजाचे शिरो सगळ्यो सारक्यो नॉर्मल, सगळ्यांक नेवे काळीज ब्रँड न्यू सारके, बोटां हातीची सगळे ते खियो मारलेलो ते हातीची बोटाची दूख येद्या वखदार वयता, तशी पांयाची बोटाची दुखां सगळीं पांय, दोपरां फुटल्या, दोपराची दूख वयता येद्या वखदार,
सारकें नियाय करया सगळो घायल्लो आसा कुडीक तेजे सेप ना मांस ना कुडीचेर सगळीं हाडां अशीं हालता सगळीं ते सगळे जॉयंटाचे हाडान ह्या वेळार सगळे जॉयंटाची कोणाक जॉयंट पेन आहा तेज्या वखदार जॉयंट पेन सगळीं वयता सगळीं येद्या वखदार नाच जाल्या आमी गायन घेवया जेजू तुज्या गायांनी हांव बरी जाली जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवल्या जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवल्या जेजू तुज्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवल्या जेजू ओ बाजा जेजू बाजा जेजू जेजू हो बाजा जेजू बाजा जेजू जेजू मूल मूल बाजा जेजू बाजा जेजू सगळीं उलो मरे जेजू एकाच नांवान आमकां सुटका मेळटा एकाच नांवान आमकां पेखोणी आसा एकाच नांवान सगळीं आमी उलो मारया जेजू हो बाजा जेजू बाजा जेजू जेजू ओ बाजा जेजू माझ्या जेजू जेजू तुझ्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवल्या व्हडल्यान म्हणया जेजू तुझ्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवल्या जेजू तुझ्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवल्या जेजू तुझ्या गायांनी म्हाका पेखोणी मेवल्या आनी जेजू ओ माझ्या जेजू माझ्या जेजू जेजू ओ माझ्या जेजू माझ्या जेजू जेजू माझ्या जेजू जेजू हो माझ्या जेजू माझ्या जेजू जेजू हो माझ्या जेजू माझ्या जेजू थँक्यू जीजस प्रेज यू लॉर्ड तुमकां कितें करूंक जायनासलें हेद्या वखदार तुमी करून पळोवया जेजून सगळ्यांक हात लायला आनी सगळ्यांक पेखोणी मेवल्या कित्याक तेणी बरोवन दवरला आमी जेजूच्या गायांनी बरी जाली
थँक्यू जिजस. सुखी बसया. थोडे अनाउन्समेंट आसा आमचे. मागीर लास्ट. सुर्गीचे बापा, आमी तुका आर्गायता, दिनवासता सगळे हे बरेपणा पासत हे शेनवाराक जायते तूं प्रिचरांक देवाचें उतर परगटूंक तयार करता म्हणून जेजू आमी तुका आर्गायता. आनी जायतीं आमची भाव भयणां तुजेर फाटीं येता पवित्र आत्म्या आनी फुडें सरता तुजें वावर हो फुडें व्हरपाक. जो तुवें जोण एकल्यांक माखणी दिलेली आसा ती माखणी फुडें व्हरता म्हणून जेजू आयज आमी तुका आर्गायता, दिनवासता. आयचे शिकोवणे पासत जें आमच्या तोंडांतसून तुवें उलयल्या ती सगळ्यांक कळोन येयल्या आनी सगळ्यांनी प्रॅक्टीस करून ती दुसऱ्यांक जशें आतां आमी देवाचें उतर आशिर्वादीत जाल्या, पयलींच आशिर्वादीत जाल्या, ती दुसऱ्यांक आमी आशिर्वाद दिवंक ह्या वेळार वचपाक तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां तयार करता म्हणून बापा आमी तुका आर्गायता. सगळे हांगा आसलेले सगळ्या भाव भयणांचेर तुवें भरपूर आशिर्वाद वतयला आनी तांकांय उर्बा दिल्या आपल्या गांवांत घरान हे बरें ब्लेसींग जावपाक आशिर्वादाचें जिवीत सगळ्यांक दिवपाक. जो जेजून आमकां आशिर्वादान भरला तो दुसऱ्यांक आशिर्वादाक दिवपाक आमकां तयार केल्या म्हणून बापा आमी तुका आर्गायता. आर्गां दिता ब्रदर जॉन्सन ते फॅमिली पासत तेच्या तोंडांसून उतरां भायर सरल्या त्या उतरां वरवीं आमच्या सगळ्यांचें जिवीत बदललेल्या पासत आनी आमी जे जेजून केलें तेज्या पेक्षा काम करूंक त्या उतरां वरवीं आमी फुडें सरलेलीं आसा म्हणून आमकां ही उर्बा दिलेल्या पासत आनी तेजे सगळे फॅमिलीचेर आशिर्वाद भरपूर वतयलेलो वेता. थंय जायते मिलाग्री जाता म्हणून जेजू आमी तुका आर्गायता. तुका आर्गायता सगळे जी आमची टीम मेंबरां तांकां सगळ्यांक चाकराचें कायज दिलां म्हणून जेजू मोगाचें आनी जें कितें आमकां एसायनमेंट हें कितें दिलां तें आमकां मोगान करपाक जोण एकल्याक शिकयताय म्हणून बापा आमी तुका आर्गायता. तशेंच हे हॉल आमकां दिला ते फॅमिलीचेर तेकाय तुवें भरपूर आशिर्वादान भरपूर देण्यांनी भरला म्हणून जेजू तुका आर्गां दिता. तेच्या भुरग्या भावाचेर सगळे तेजे फॅमिलीचेर तुवें आशिर्वाद वतयला म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. आर्गायता तशेंच आमकां हें जेवण येता 2 भावां कडसून तेंचेरूय जेजून तुवें भरपूर आशिर्वाद भरपूर तांकां देण्यांनी भरलाय म्हणून जेजू आनी ना ती वस्त तेंच्या जिवितान आसाशी केल्या म्हणून तुका आमी आदी फुडेंच तुका आर्गायता. आर्गां दिता सगळें बरेंपण जो JCILMाक आमच्या आदार येतात ते सगळे फॅमिलीचेर तुवें जायत्या मापान तांकां भरलेलें आसा म्हणून तुका आर्गायता. सगळे आमचे इंटरनेट वायफाय जे कोणी आमकां आदार दिला सगळ्याचेर आनी सगळे इंस्ट्रुमेंट बरे तरेन काम करता म्हणून जेजू आमी तुका आर्गायता, दिनवासता. आनी आमी हें जेवण सगळें तुवें बदल्लाय तुजें रगत आनी मांसान म्हणून जेजू आमी तुका आर्गां दिता, दिनवासता. हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता. आमेन. आमी सगळीं म्हणे जेजू हांव तुजें मांस खाता. जेजू हांव तुजें रगत पियेता. जेजू तूं म्हजे भितर जियेता आनी हांव तुजे भितर जियेता. आमेन. सगळीं बसया मातशी. एनाउन्समेंट सदांच शेनवाराक हांगा रिट्रीट आसतलो. तसोच आमचो एप्रिलान डिसायपल रिट्रीट आसा. दुसऱ्या शेनवाराक हांगा रिट्रीट नासचो ना. दुसऱ्या